बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका दिनवासीदां आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुजी एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कश्ट मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कश्ट, कोठेपण, अनभावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केले देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनी हांव सदांच जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोरो पासून अजापां मिलाग्र आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटू आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हांवें मागणें करतां तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनी सगळीं उतरां पवित्र आत्म्याचीं उतरां कर. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक व्हिडिओ आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी. सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. कोवीड दुयेंस आनी ब्लॅक फंगस दुयेंस तांचें सोशियल सारकें पयस दवर. ह्यारूय सगळीं दुयेंसां तांची बरी कर. सगळ्यो गरजो तांकां फावो कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 17 जुनाची 2021. हांव सोजमोता देवाचे भाशेन की ज्या लोकांनी व्हिडिओ चोयले ती पवित्र जाली म्हणून आनी जेजूचो वावर नेट्यान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. येवकार तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव तुमकां आयचो दीस एक बरो दीस दिवं. मार्क 8 वळ 1. एकदां आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसली आनीक जेवंक खावंक तांचे कोडे कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काळीज. कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले तीं म्हजे सांगाती आसात आनीक जेवंक खावंक तांचे कोडे कांयच ना. आनीक उपाशी तांकां आपल्या घारा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थकून पडटलीं. तर तांचे भितरलीं कांय जाणां पयस सावन आयिल्लीं आसात. आनीक शिसांनी जेजू कसो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातोलें. आनीक जेजून विचारलें, तुमचे कोडे कितले उडे आसात? शिसांनी सांगलें, 7. जेजून लोकांक धरणीर बसूंक लायलो आनीक 7 उडे घेवन आनीक देवाक दिन वाचून ताणें ते मोडले आनीक वांटून लोकां फुडें दवरूंक आपल्या शिसां कोडे दिले आनीक तांणी ते वांटून लोकां फुडें दवरले. थोडीं भोवशीं तांचे कोडे आसलीं. तांचेर आशिर्वाद घालून तीं वांटूंक लायलीं. आनीक लोक जेवलो आनीक दादोशी जालो. आनीक उरलेल्या कुडक्यांनी तुकड्यांच्यो 7 पांटल्योय तांणी भरून काडल्यो. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनीक ताणें तांकां धाडलीं आनीक रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून जेजू दालमानुता प्रांतांत गेलो. 4,000 लोक. 7 मासळ्यो आनीक थोडे उंडे. जेजून सगल्यांक
जेवण दिलें. सात उंडे आनीक मासळ्यो, बारीक नुस्तें थोडेशें. 7 उंडे. कितले उंडे आसात? 7. तर 7 उंड्या आनीक मासळी घेवन 4,000 लोकांक जेजून जेवयलीं. तर हें जेजून विजमीत बायबलाचेर बरोवन दवरलो आहा. Your phone has no SIM card installed, so I can't help you with that at the moment. आनीक हें आमच्यान करपाक जाता. आनीक हेज्या वोन चड व्हडलीं अजापां आमी कोत्तोलीं म्हणून जेजून सांगिलां. तो लोक कित्याक येयल्लो? जेजू गेली शिंकोण. जी स्वताची शिंकोण आहा ती शिंकोण लोक 3 दीस देखून आयकतालो. आनीक लोक जेजूचेर बावाट दोत्तालो. तेका लागून अजापां मिलाग्र्यो इतल्यो जाताल्यो की सगलो लोक येयलोलो, सगलो लोक बरो जातालो. बायबलाचेर तर हें सगळें बरयल्यार संवसारांत लुगार आसपाना म्हूण सांगिलां तितूले बूक दवरपा. तेका लागून ह्यो थोड्यो थोड्यो घडण्यो एक एक मिलाग्री काडून तेणी बायबलाचेर घालून आमकां बावाट दवरपाक लागून दाखयल्या. आनीक तांचे उद्देशी आमी तीं उतरां उजार करून आमी तीं अजापां करपा लागून त्यो आमकां गायलो आहाय. आमगेलो हो बूक फकत शिकोण दिवपा न्ही. देव इतुलो बरो, देव येसलो, देव तेसलो, देव पदवेदार फकत तें सांगना आमगे बूक. आमगेलो बायबल खूद दुसऱ्यांक शिकयता. प्रॅक्टिकल बूक तो. प्रॅक्टिकल बूक घेवन आमी कितें कोताय? आमी इस्कलां भुरग्यांक खूद करपा लायताय. कित्याक तितूलें तें कॅमिकल ते टेस्ट ट्युबां गायल्यार तो पेपर गायल्यार तो तुका रिजल्ट मेळटा. तर हिंगाय आमकां तें खूंय घालपा जाय, उतर खूंय घालपा जाय, खूंयची मागणी म्हणपा जाय, खूंयची वळ घेवपा जायी, कोणा मागणी करपा जाय, सगलें हें आमकां कॅटलॉगाचेर बरयलो आहा. आमकां आमगेली मोतींतुलें कांय उजार करपाक गरजू ना. आमगेलो फकत बावाट आसपा जायो. ही जी पडे जेजून पडे उतरां उलयल्या कितकोन लोकांक बरेंपण मेळटा तें तर आमी समजोलें. तूं पवित्र कातोलीक जातरीच तुका बरेंपण येतोलें. तूं हो प्रचार आयकतरीच तेजेर निच्यो कोतरीच तो तुवें मांडून घेतरीच आयकोता आसतना काळजां लायन घेतरीच सारको काळजां कोंचून दवरतच तुका तुगेलें अजाप मेळटलें. सेम पद्दत जेजून उजार केली ती. जेजू पयलो लोकांक सोत कितें सांगतालो सर्गीच्या राजाची खबर. देव कोण, आमी कितें करपा जाय, कितें नपयत करपा जाय, कितें आपणावपा जाय, देव म्हणल्यार मोग. हें सगलें शिकोवन जातरीच म्हाजी जेजू दुयेंतीक बरी कोत्तालो. सेम पद्दत आमी उजार करपाची. आमकां आनी दुसरी आनी पद्दत ना. होच रचणार देवागेलो बूक. दुसऱ्या कडेन कोणा कडेन कांयच करपाक जायना. तर आमी हें उजार करून आमगेलो दर एक दीस आमी देवाच्या राज्याक लागून
आमी जियेया. जेन्ना आमी जेजूचे भाशेन जियेतलीं तेन्नाच की आमी मिलाग्र्यो भोगूंक चोवपाक करपाक पावतलीं. आमी तर पवित्र कातोलीक जावपा तोरी फुडें सरनाय. हे रेब्यांतुली तोरी आमी भायर सरनाय जाल्यार आनीक आमच्या जिवितांत कांयच बरें ना. तुमचे कोडे कितले उणे आसात? जेजून शिसां कोडे विचारलें. आमगेलें कातोलिकांगेलें कंप्लेन कितें? शिसान केलें तें कंप्लेन की हितू लोकां आमी जेवण खूंच हाडलें. ह्या पाड जाग्यार आमकां हिंगा जेवण खूंच मेळटलें. तांकां धादोशी करूंक आमचे कडेन जावपाचें ना. ह्या दोंगराचेर हिंगा लागीं शेत ना कांय ना. कोणागेलें शेतांतू कितें काण हातो म्हणल्यार 4,000 लोक आहा. 4,000 लोकांक कितू पिकापां जेवण येवपा जाय तें चोयाय तुमी. काजरा हॉलांत केटरिंग करपाक 500 लोक आसोता. 500 पॅकेज दिताय. कितू पिकापे जाय केटरिंगाचे एक येवपा नाका. तर जेजून कितें जालें? तुमचे कोडे कितले उणे आसात? आमी आज पवित्र कातोलीक जाया. 5-10 मिनट पुरो डिस्क्रिप्शन वसाय. म्हाका 9 म्हयने जाले. तुमकां 5-10 मिनट पुरो. तुमी हें चोवपा रावनाकाय की मोकोडे कितें आहा. मोकोडे व्हडले कांय दुडू नाय. मुगेलें घर आजून हांवें म्हूण आजून काडलो ना. दुसऱ्या भाशेन मोकोडे व्हडली गाडी ना. फकत नानू आहा. मुगेलें काम व्हडलो वर्साक म्हयन्याक 1 लाख जोडना. तर ही प्रॉब्लेम सांगो रावनाकाय. जेजून कितें केलें? शिसां भाशेन म्हणलें आसूं हिंगा पाड जमनीचेर कांय ना. तेंगे पोड्यान घेन दी. तेंगे आमकां कित्याक पडलां? ती आपल्या हुशेन येयल्ली न्ही रोजराक. तेणें आपल्यागे चिंतू नाका आसलोलें. 3 दीस रावतो जाल्यार 3 दिसा इंतजाम कोन्न खूंय कोणाकू ऑर्डर दीन कॅटरिंगाची. आमकां हिंगा टिफीन हिंगा धाड आमकां हे दोंगराचे 3 दीस म्हणून कोणा ऑर्डर दीन येवपा नाका आसलो तेणी. तेंगे गुन्यांव न्ही. हो 4,000 लोक बेश्टो येयलो तो तेणें कितें करपा जाय आसलो न्ही तेंगे बंदोबस्त. एशें कोन्न जेजून म्हणपा जातालें शिसां ओय तुमी सारके आहाय. हिंगा आनी पाड जमनीच्यान कितें मेळटो आमकां. वच दी तेंकां धाडाय तेंकां. आमी आमकोडे कितें आहा तें चोयन आमी कंप्लेनां करूं उरलें. ही कंप्लेनां कोन्न आमगेलीं वडील सगलीं मोन गेलीं. चोय बाबा आमकोडे कांय नासलोलें. आमी तुका बोरें शिकयलो. बोरें तुका सगल्यो सवलो दिल्यो. आतां तुवें तेज्या बोरें करपा जाय. तुगे भुरग्यांक तुवें व्हडली मर्सडीस घेवन दिवपा जायी. व्हडले बंगला काडपा जावो. लंडन अमेरिका शिकोवन हाडूं जायी. तुवें आतां हें सगलें करपाचें. आमकोडे कांय नासलोलें. आमी तितलें केलोलें. मोरपर्यंत कंप्लेन आहायच. कोणागेली कंप्लेन उणी जाता. कोणाकू कितली गिरायस्कां उणी जाता. बिजनसमॅनाकूच ल्हान बिजनस घायलें व्हडलें कोताय. म्हाजी आनी व्हडलें कोताय. म्हाजी इंटरनॅशनल मो जाता. मागीर चोय आतां व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आहाय त्यो चोय केदी जालो आहाय त्यो. वर्ल्डा नंबर 1 आहा. वर्ल्डा नंबर 2 आहा. वर्ल्डा नंबर 3 आहा. वर्ल्डा रिचेस्ट मॅन नंबर 1 नंबर 2 चोय. ते हितू रिचेस्ट नंबर 1 कितकोन जावपा पावले? ते आस तेंगेली हाडोवन कंपनी हाडोवन गिरायस्काय हाडोवन आस हाडोवन त्यात नंबर 1 जालो आहाय. मनशाक
मनशागेली आस मनशागे कांपली ना केन्ना खावपा जायनाय गोंयकारांगे जालें ना आस मनशागेली आतां कोवीड येयलो आहा तोरूय पूण मनशागे आस वचना कोवीड येयलो आसतना देखून लोक आतां गोंया येयल्ले कोविडांतूं आमी साल्वार जाल्या पुरो म्हणून आतां कोवीड काबारू जायना आतां परतून धांवताय कामां सारकीं उपाशी मोडटालीं काय परतून रोखडें कामां धांवपाकू कोवीड बरें थंड जालोलें ना अशें आजून तर मनशागेली पळय आस आहा मनशागेले पळय कंप्लेन करपाचे पळय पद्दती आहा ती देंवचारा गेली देवान दिसपट्टो इग्रास दिला पूण आमी कितें करपा जाय आमकां नातरांक पोतरांक देखून गिरायस्कां हितू सांबाळ दवरपा जाय एक भुरग्या एक बाट एक गोरकाण आमकां दिवपा जाय वयले आनी एक 2 एक्स्ट्रा दवरपा जाय ही मनशागेली आस मनशागेली कंप्लेन केन्ना बंद जायनाय कोणाकूय जाप केल्यार कितें म्हणटाय आमी गरीबान तुमी खबर घेताय कोणू आमी गरीब कोण म्हणटा कातोलीक म्हणटा ही मनशागेली चालती उतर जालो आहा कोणें जाप केली आमगे गरिबांगे आनी कितें तुमी आनीक सगलो संवसारांतलो लोक गोंयकार कातोलीकूय मनी सगलो संवसारांतलो लोक हे कंप्लेन ही आस केन्ना पुरी जायना आहा तेज्या परस चड जाय आनी कित्याक लागून जाता कित्याक तुगेलें जिवीत वायटान देंवसारान भरलो आहा भुरगीं शिकोवन वयर सरोंक कोताय कित्याक तेंगले जिवितां मायचे पायचे उद्देशी तेंगले जिवितां देंवसार भरलो आहाय तर हें कॉम्पिटिशन चालू आहा मागीर भुरग्यांक कोणा कडेन विचारलें म्हण तूं बाया तूं हिंग कितको पावलें बाबा तूं हितू तुगे तालंत हितू वयर कितको पावलें ती म्हणटाय आमकां माय बायन सदांच आदार दिला मायन बायन आमकां कितें दिलां आदार दिला आमकां म्युजिकांक गायलें आमकां फुटबॉलांक गायलीं आमकां कराटे गायलीं आमकां डॅन्सिंगाक गायलीं आमकां चॅसांक गायलीं तेका लागून आज आमी हे पदाचेर आमी हितू वयर पावलें हो इंटरव्यू आमी आज तुमकां दिवपा पावलें आमगेले माय बायच्या आदारान माय बायन आमकां सदांचे आदार तेंको दिलो आमकां हिंगा थिंगा घेवन धांवलीं आमचे बरोबर सदांच रावलीं हें आज हांव पळय आहा हिंगा उबें ते मुगेले माय बायक लागून ही बरी वस्तू मायन बाय न्हू भुरग्याक जेजू भाशेन आडोवपाचो तुमी भुरग्याक धाडायन बुडोयन पिकोयन हिंगा ह्या जाग्याचेर वयला हें बरें ही माय बायगे देख सारकी ओ मायन बायन त्या भुरग्याक सारको आदार केला त्या भुरग्याक म्हणटा खबर ना त्या भुरग्याक स्वता ओय हांव पण आज हिंगा पोरजोळटा जाल्यार मुगे माय बायक लागून सारकी खबर ती मायन बायन ताका धाडायन बुडोयन पिकोयला बसी पोंदा दुखलून उडोयन उडोयन ताका पिकोयन थिंगा आतां बी कोण हाडना थिंगा हें सारकें जिवीत हें कातोलिकागे जिवीत अशें करून जावपाचें जेजू अशें करून वाडलो जेजून हें करपाक माय बायक और कोणें कातोलिकां सांगिलां जेजून आमी बायबलाचेर ना तें कित्याक कोताय ही तुमगेलीं भुरगीं बरीं भोगतलीं तुमी भुरग्यांक हे आतां सुवातेचेर हाडल्याय धाडायन बुडोयन तांकां तुमी वायट रस्तो दाखयला ती केन्ना बरीं भोगतलीं तुमी तांकां जेजूचे भाशेन चोय बाबा आमकां कोण रचिलें आमी देवा गेलीं भुरगीं आमकां देवान रचिलें तुका आमकां देणें दिलां तूं देणें आमचें तुका देवान आमकां दिलां तर ज्या लोकांक देवाची खबर ना
ज्या लोकांक जेजूची खबर ना, जो लोक त्रासान आहा ताका आमी आदार करपाचो आमचो कायदो. जेजू तांकां हुकूम गायल्या, तर आमकां ती शेजारी कोताय, सोयरी कोताय, वा तुमी क्लासमेट कोताय, गांवांक गोंयकार कोण कोताय, ते भाय आमकां नाका. आमी जेजून पडे कितें सांगिलां ते भाशेन आमी तुका वाडयताय. देवाच्या मोगान आमी चलया, सगल्यांक आदार दिया, सगल्यांक मागणें करून शिकोया, सगल्यांक दुयेंसां नपयत करूंक आमी आदार दिया. तांकां जेजू कोण तो सोत कितकोन उजार करपाचें बायबलांतलें तें आमी सगळें शिकोया. हें जावपा जाय आमगेलें. हे भाशेन आमी भुरग्यांक वयर काडपा जाय. आनी हे भाशेन तर भुरग्यांक वयर काडलीं, भुरग्यांगेलें जिवीत हें दुखलून पडे भोसे पोंदा उडोवन दाडायन बुडोवन पिकोयताय, तें कोत तेंगेलें एशें कोन्न पडे वाडयलें तेंगेलें जिवीत पाड. आनीक तुवें तर जेजू भाशेन वाडयलें जाल्यार तेगेलें सारकें जिवीत सगल्या देण्यांनी आनीक सगळे थोरेन बरें पोरजोडीत जिवीत जातलें. बायबलाचे वेस आहा चुये, म्हजी येवजण तुमकां एक बरें जिवीत दिवपाक, तुमकां अनाथ कशी हांव सोडचो ना, तुमचें जिवीत पोरजोडीत जावपाक म्हजो प्लान. पोरजोडोंक आख्या संवसाराक कितको न्हू एक्टर, सिंगर, डॅन्सर, फुटबॉलर आनीक एथलीट जायन एशें कोन्न हें संवसाराक पोरजोडोन कितें फायदो आहा. संवसाराक तर तुवें वयल्या मापाचेर तो सारको तूं पयलो येयलो वर बरो पोरजोळटा जाल्यार कितें फायदो आहा. तुमी गोंयकारां सांजे नासलोलीं, गोंयकारां सगलीं मुणकारां आज 2 पयस जाल्याय म्हणून तुमी उडना माताय. तुमगेलो तुमी औकाद चोयला गोंयकारांनी. तुमी आसलोलीं खूंय गोंयकारां सगलीं मुणकारां चुये, नोदोरमान चुये. आतां तुमकोडे हे थोडे पयस जाल्याय, बाट घेयलां म्हणून तुमी आतां उडताय. गोंय साहेबाचे नोदोर मारल्या. गोंय साहेब गोंयांत कित्याक रावलो. आख्खो संवसार सोडून, युरोप सोडून, अमेरिका सोडून, ऑस्ट्रेलिया सोडून, कॅनडा सोडून गोंयांत कित्याक रावलो. गोंय साहेबागे जिविताचे नोदोर मारल्या. गोंय साहेब कितू ग्रेस्त तो आयकिल तुमी. इतुली ग्रेस्त सांडून तो जेजूचो वावर करपा येयलो. आनीक तुमी कोट्टेची भिकारी मुणकार पळय आसलीं ती 2 पयस जाले म्हणून तुमी देवा सोडून तुमी दुसऱ्यांचे पाड करूंक पावलीं. पत्ती जालां सारकें. गोंयची कातोलिकांगेलें जिवीत सारकें पत्ती जालां. गोंय साहेब व्हडल्या राजा भाशेन घरांतलो भुरगो आनी गोंयकारां मुणकारां 2 पयस जाले म्हूण देवा नाकारलो, सोडलो. आनी गोंय साहेबा उम घेवपा वयताय. गोंय साहेबा उम घेयल मग तुमकां कितें मेळपा आहा, तुमी कितें शिकोनाका आसलोलें. बाबा गोंय साहेबान कितें केलें. इतुलो ग्रेस्त व्हडली पदवी आसलोली, सारको बिजनस चलोवपाचो मनीस. हो संवसार जिखोन वतमो विबाडल्यार कित्याक फायदो ना म्हणून तो तेणें हो संवसार सोडून दिलो. माय पायगेली ग्रेस्कायची आशा वर कितें आपल्यागेलो हक्क आसलोलो सगळो सोडून दिलो. आनी माय पायगे ग्रेस्कायगे हक्का लागून
गोंया भाव भयण एकामेका जीव काडटाय म्हाका कितू वांटो तूं कितू वांटो तुका हें मेळना तुका तें मेळना आपण मायक चोयल्या तुमी मायक चोयलो ना आपण पायक चोयला तुमी खूंय आहलीं पायक चोवपा वखदार तुमी घारां रावलो नाय तुमी भोंवय रावलीं जिवीत बोब तुमी गाल्फा आहलीं आतां भाटाच्या आयल्याय दोन पयशे जालो म्हणून ह्या गोंयकारांक सारको मोद मारला रोचणार देवा सोडून रोचणार देवा सोडून वायट आपणायला दुसऱ्या होणा उडोवपा भोंवताय भुरग्यांक वायट रस्तो दाखयला मागीर कांतर काडून भोंवताय भुरग्यांनी माय बायक आजिलांक गायल म्हणून मायत पायन भुरग्यांक पत्तो रस्तो दाखयला आनी आतां भुरगीं आपल्यागे बोळाचे उठटाय कित्याक तांकां देव बिव म्हणून कोण खबर ना तेंगेलो जिविताचो संदेश जिविताचो मार्ग तरी कितें तो भुरग्यां खबर आहलोली जाल्यार ही भुरगीं माय पायक आजिलांगान मरणाच्या वखदार माय पायचे बोगले रावन आसतना माय पायक मरोन सोडपाची जेजू भाशेन तर भुरगीं जालो जाल्यार माय पायक मरोन सोडपाची तर ह्या तियात्रांत कांतरांत कॉमेडी आमी कितें दाखोवपा सोदताय भुरगीं गुन्यांवकारी म्हणून पूण गुन्यांव कोणाचो भुरग्यां देख दिली कोणें भुरगीं कोणा भाशेन जालीं भुरगीं जेजू भाशेन जावपाची जेजून सारको हुकूम गायला जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी पेल्याचो करचो कितें जसो हांवें कोणें जेजून तुमचो गोंयकार कातोलिकांचो मोग केला गोंयकार माय पायचो मोग केला तसोच तुमी तुमच्या भुरग्यांचो करचो तोच मोग तुमी भुरग्यांक दाखयचो त्याच मोगान चलपाक भुरग्यांक तुमी शिकोयची तर हें गोंयांत कित्याक जायना हिंगा बंद करया फाल्यां हिंगसान कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका मारियो आनीक ताचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फॅमिलीक तेओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फॅमिलीक कोलेत आनीक ताचे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताचे फॅमिलीक जॅसी आनीक ताचे फॅमिलीक हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक पियादाद वाज आनीक तिचे फॅमिलीक मोर्यान आनीक तिचे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताचे फॅमिलीक जोकी आनीक ताचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताचे फॅमिलीक तशेंच युट्यूबाचेर लायव्ह आसात तांकां आनीक तांचे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर कोवीड दुयेंस आनीक ब्लॅक फंगस दुयेंस ताचें चडशिल्लें सारकें पयस कर हेरूय कितें दुयेंसां आसात तीं तांचे फॅमिलीन तीं सगळीं दुयेंसां तूं बरी कर सगल्यो गरजो तूं तांकां फावो कर अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर लांगसान उदो जालें तें कुडीची दूख जॉयंटाची दूख मासलाचें दूख हार्ट बँड दोल्लें तें हातपांय सारकें चलनाय तें आर्थरायटीस आल्झिमर पॅरालायसीस हार्टाचे प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो कोलेस्ट्रॉलान जीं तकलेन सुडल्याय तीं आवट जाल्याय तीं पिस जाल्याय तीं बुरशेल्याय तीं हाल्ल्याय तीं आजल्याय तीं भेरयल्याय तीं चिंतप नासतो खायचें काय उलयताय तीं सोजमोण नासतो उलयताय तीं हीं सगळीं दुयेंसां ताची तूं बरी कर जीं कोण शिंकतात तांची मोत वाडय मोत सारकी तांची नवी कर आनीक सारक्या बऱ्या मार्क्सांनी तांकां तूं पास कर जांचो बिझनस चलता ताचो बिझनस वाडय जी काम करता ताचो पगार वाडय पोस्ट वाडय आनीक
जी नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कोरी. आनीक जांकां बसून दवरल्यात कोविडाक लागून तांच्यो कंपनी परतून कॉमर्स करून तांकां परतून तूं कामाचेर पगार वाडोवन पोस्ट वाडोवन चडय. आनीक हीं अजापां तेणी चोयन तांकां पवित्र जावपाक जेजूचे भाशेन ताणें जिवीत तांचें करूंक तूं तुजो मोग तुजी कृपा आनीक पवित्र आत्म्याचो आदार तूं तांकां फावो कर. ही सगळी मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आतां आमी स्क्रिप्चर म्हणया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor, and God has sent me to heal the brokenhearted, to set the captives free, to give the sight to the blind, to set the oppressed free, and to announce that the time has come when the Lord will save His people. Luke 4:18-19. Whoever believes in Jesus is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. Large crowds followed Jesus, and Jesus healed their sick. Matthew 19:2. And at sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying his hands on each one, Jesus healed them. Luke 4:40. With praises from children, from tiny infants, and from nursing babies, you have built a fortress. It makes your enemies and the revengeful silent, and all who turn against you are left speechless. Psalm 8:2. Cast all your anxiety on Jesus, because Jesus cares for you. 1 Peter 5:7. For it is by grace that you have been saved through faith, and you cannot take credit for this, because salvation is a gift from God and not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Ephesians 2:8-9. Jesus began speaking to them about the kingdom of God and curing those who had a need of healing. Luke 9:11. Walk with the wise and become wise, but a companion of fools shall be destroyed. Proverbs 13:20. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Ephesians 1:3. For as the body without a spirit is dead, so faith without works is dead also. James 2:26. Father made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that in Christ we would become the righteousness of God. 2 Corinthians 5:21. You have cheated me by not making the payments of the tenth and the contributions of the tithes and offerings due to me. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Malachi 3, 8, 9, 10, 11, 12. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your bosom. For with the measure you use, it will be measured back to you. Luke 6:38. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Matthew 18:19. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every little thing that moves on the earth. Genesis 1:28. Angel said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter. Acts 10:31-32. For I have 5 brothers. Let Lazarus go on the earth and warn them, so that they will not also come to this place of torment. Luke 16:28. My family is made whole through Christ Jesus. We are blessed and anointed. We are wealthy and healthy. Nothing is missing and nothing is broken in our lives. We are protected through Christ Jesus. Every organ and every tissue of my body functions to the perfection in which God has created it to function, and I forbid any malfunction in my body in the name of Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, one God, for keeping your angels charge over me, to protect me, to save me, to heal me, and to rescue me. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me and for forgiving all my sins. Loving God, I am sorry for sinning against you and sinning against the heavens.
Loving God, I repent and I promise to you that I will never sin again by the power of the Holy Spirit. Heavenly Father, in the name of Jesus, I forgive everybody unconditionally and I love everybody unconditionally. Amen. देव बरें करूं तुका आनी तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर येयली देखून. आतां युकेची 4:30 जाली. टायम मेळ्यार हिंदी कोत्तलो. तो मेरेन तुमी तुमचो कुयदाद घेयात. परतून मेवची. गॉड ब्लेस यू. बाय फॉर नाव.